मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. युनायटेड कॅथलिक्स फेसबुक पेज आनी मोती फेस्ता संदर्भी मोरयाळ क्विज 20 आनी 22 हो स्पर्धो आसा केल्लो आनी हातून भाग घेतल्या तुमकां समेस्तांक हांव युनायटेड कॅथलिक्स फेसबुक पेज तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार हो क्विज आसा करूंक आनी हो स्पर्धो यशस्वी करूंक वावरलेल्या प्रेरण दिल्ल्या पाठिंबो दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमी आभार मानता. ह्या क्विजांत लगभग 1495 जाणांनी भाग घेतिल्लो एक भोव अपुर्बाची संगत आनी हातून 710 जाणांनी सारक्यो जापी दिल्यात. सारकी जापी दिल्ल्यांक आनी तशेंच भाग घेतल्यांक समेस्तांक आमचे उल्हास. आनी आतां वेळ आयला ह्या सारक्यो जापी दिल्ल्या स्पर्धेकांक पैकी कोण विजेता, ह्या स्पर्धांत कोणें भोवमान आपणायला हे आमी सोडटेर ही भोवमानां आमी विंचताव. आनी आतां आयला वेळ पळोवया पयलें स्थान कोण आपणायता म्हणून. हांगासर सर्व स्पर्धिकांची नांवां आसात म्हणजे सारकी जापी दिल्ल्यांची. आनी आतां हांगासर पयलें स्थान आपणायता युनायटेड कॅथलिक फेसबुक पेजींत आसा केल्ल्या मोरयाळ क्विजाचें पयलें स्थान आपणायता विनीता रीना डिसोजा इन्फंट मेरी चर्च खाटीपाळा. विनीता रीना डिसोजा तुका उल्हास. आनी ह्या स्पर्धाचें दुसरें विजेत दुसरें स्थान आपणायता हालोवन दोलोवन काडलेलें नांव आसा रोहन पिरेरा ताकोडे. रोहन पिरेरा ताकोडे तुकाय उल्हास. आनी आसा तिसरें भोवमान विशान विनू मोनीस होली स्पिरिट चर्च जगलूरू दावणगेरे. सो विशान विनू मोनीस तुकाय आमचे उल्हास. मोगाच्यानो ह्या स्पर्धांत आनीक थोडी प्रायजां आसात. 5 बुजोवण्याची इनामां आसात म्हूण आमी तुमकां कळयलेलें. आनी आतां ती बुजोवण्याची इनामां कोणाक फावो जातात पळोवया. पयलें आसा नांव विनुता रोजारियो. विनुता रोजारियो. दुसरें विल्मा डिसोजा इन्फंट जीसस चर्च शरावती नगर शिवमोग्गा. पयसिल्लीं ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्लीं. तिसरें अरुण फर्नांडीस सिद्धाकट्टे. चवथें आसा ॲरन जोहान डिसोजा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च फेरार. आनी 11चें बुजोवण्याचें इनाम फावो जाता आयवन जॉन्सन डिमेल्लो सेक्रेड हार्ट चर्च बॅरेन. सो हांगासर 5 बुजोवण्याचीं इनामां आमी काडल्यांत आनी ह्या सर्वांक इनामां फावो जातलीं. मोगाच्यानो आमच्या युनायटेड कॅथलिक्स फेसबुक पेजाक तुमी लायक येदोळस केला म्हणून हांव चिंता. आनी ह्या स्पर्धांत भाग घेतले वरवीं युनायटेड कॅथलिक्स फेसबुक पेजाक जायतो पाठिंबो आदार आमकां मेळ्ळा. युनायटेड कॅथलिक्स फेसबुक पेज फाटल्या दिसांनी जायते बऱ्यो खबरो जागृती उपजोवन येत आसले आनी आमकां जानवाय मनोरंजन असले जायत्यो संगती आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्या युनायटेड कॅथलिक्स फेसबूक पेजाक हांव बरें मागतां. हें बरें काम माध्यमा मुखांतर जाते आसा. प्रत्येक रितीन आमच्या धर्मा विशयांत जेजूच्या मौल्या विशयांत आनी इतर संवसारी संगते विशयांत हातून खबरो प्रसार जाते आसतात. लोकांक जायती समजणी जानवाय ह्या मुखांतर मेळटे आसा. आनी ह्या खातीर हांव तांकां सर्व बरें मागतां. तांच्या मिसावांत जैत मागतां. सो लॉंग लिव युनायटेड कॅथलिक्स फेसबुक पेज. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाचे शुभाशय. मोती फेस्ताचे उल्हास बरें कुटुंबाचें फेस्त तुमकां मागतां. देव बरें करूं.